शेणी आज कितलेशे दीस जाले तो तुझो फोटो घेवन तुका हांगा थंयसर सोदूंक भोंवतालो म्हजो फोटो घेवन म्हाका सोदूंक भोंवतालो होय उपरांत ताका हांव मेळलो आनी ताका हांव तुजेशीच घेवन येतालो बरें जाल्यार तूं म्हाका हांगा मेळ्ळें म्हणून पूण आयलो तो म्हजो फोटो घेवन म्हाका कित्याक सोदूंक भोंवतालो शेणी होच जावन आसा तो मनीस जाणें तुज्या तोंडाचेर पुण्याच्या गांवांत एसीड मारलेलो पळय तो कितें हाणें म्हजेर ओ माय गॉड वैशाली आज तो पुण्याच्या गावात साकून तुझ्या लागी गुन्ह्या बक्षणे मागून खायला तुझ्या लागी गुन्ह्या बक्षणे मागून खायला उठ जेजूच्या नांवान हांव तुका बक्षिता शायनी ताणे तुझ्या सोने सोयताना सारखे कोत्तू बदला आणि तू ताका बक्षिता ओय आयबा ओय कित्याक जेजूनय आपल्या कुसार खिळायलेल्या बक्षिलेले पण शायनी तो जावन आसा एंटी क्रायस्टाचो मनीस जे जेजूक मारिना जे जेजूचे वाईट उलयतात पळय तो तरी पूण हांव ताका बक्षिता कित्याक जेजून सांगलेलें आसा जो कोण चुकता ताका एकूच वाट न्हय पूण सतत पाव दिसता बक्षिचे म्हणून आनी काय गो ही जेजूची शिकवण हांव पाडीत आयल्या आनी सदांच पाळटली शाबास शायनी आयज म्हाका गमर आयले की तू तुझ्या काळजात आणि मनात जेजू घेवन आसा म्हणून तू जाणाय तो त्या वायट ग्रुपांत आसतना पळय ताणें आदीं लोकांक जायतीच पिडापीड दिली जायत्याच लोकांक ताणें वायट केलें पूण शायनी आतां तो म्हणटा की आपल्याक जेजू मेळला म्हणून ताकाच कित्याक आयलो जायते जाणांक जेजू मेळला आनी वेळत आसा इंटरनेटाचेर युट्यूबाचेर नदर मारल्यार आमकां दिश्टी पडटा वेता तर रस्त्याचेर जेजूच्या नांवान लोक विलापी आनी अजापां करता ही सोद बाजूक आमकां आवडला तर जाय पूण तें जावन आसा सोद आनी सोद सदांच चैती वचता आनी जातले कित्याक जेजू संवसारान परत येवचो वेळ लागीं पावला बाप झाला बाप काजन सिस्टर के बाप झाला हा म्हणजे फ्रेंड गॉडफादर कोरमडे केस्टिंग कोण आहे ते यासाठी हा मी ते आम छेल्या इधर बोला तू इदा बाळा तू 100 रुपये नेला रे मी 100 रुपये नेले म्हणून 100 रुपये लावून मग मिक्स तू पहिले कॅज्यू माला मागी उराग पिला आणि मागी काजू फेण मारल्या आणि लास्ट एक काज हायल्या तो बघून सोया रोडा नेल काय म्हणून अरे तू सांगला मग बाबा गॉडफादर म्हणजे मुंछा करून आहे तू केला बाप गेलो होई जा तो बाप गे रे बस घ्यायचं हो सु बार मुझे ले आद्रम इधर आद्रम हा गॉडफादर जा पहिला गॉडफादर गॉडफादर दिसला गॉडफादर जाता 10,000 दिले क्रिसमस फादर दिसत मरे गॉडफादर जाता 10,000 दिले तो म्हणजे 10,000 म्हणजे 10,000 दिले बराबर तू मरना मिसा व्हायला ना गॉडफादर जा पहिला बाबा तुमचे किती गॉडफादर तू माडा गॉड जा गॉडफादर किती सॉल्व अरे 15,000 दिले रेंटा आणि पाय 15 अरे तू ते येले किती ओ शाओलिन टेम्पल में येतात हां गॉडफादरना पहिला आपण कोणाचे लागते माझा 20,000 दिले 20,000 अरे तुम किती टायर ब्रेकर आहे तो 10,000 तो 15,000 आणि तू 20,000 होया री एंट्री घालायला रे भाई अरे बाबा येले तू तुझं इथं समोसे टाकून लागले इथं एसी रूम समोसे काय एसी रूम सारखे एसी मध्ये कोण बोला काय इथं बसाय पिस्ते बसाय हांबरिया नाजरेन यो कोण यो हांबरिया तू अमेरिका केदो वयता म्हाका सांगू तू अमेरिका केदो वयता तू गांवचो एक गावारे मला केलवाय गोळ म्हणत रे तू हे तू नाका अरे जाल रे जाले हांव पेड्यार गेलो अरे त्याका लागून आता ऑप्शन वचोनेला तिकेटी लागून तिकेट ओय 45,000 तिकेट आहे वचपाकूच 45 होय मागीर नाही तर जाऊ नाही 10 15 आणि 20 तिकट 45 झालं तू तेन घुसता तू अमेरिका वचोसाठी ना मग तुझ्या आपला काय होतो जाऊ की तू काना तू ही राहना का गोळ म्हणत नाही तू राहला का सगळं झाले आमचं हा सांगतो का पासपोर्ट टेकून बरी दुई नाडे होय तू ते तुम्ही बोललो ना सगळं काय विचार दोरेन भात दुई नाड्या सगळं काही पार्सल गेले होय तुझे सुटा फेरमाला सगळे रेडी झाले फक्त मायनर इले प्रॉब्लेम मला वाटिले झालती मायनर होय. मरे दाखवले दाखले मरे मायनर मरे मायनर केसो ते मायनर विजा पडला रे
These are one of the minor problem. तू कहता होता है ना तू कहता इंडियन सांगत का तू कित करते अरे फेस्ता कित कामला तू पिक्चर आणतो ना अरे फेस्ता पिक्चर आणबा तू कोण रे तू प्रेसिडेंट तू क्लब मेंबर तू कोण आहे ना तू किती को पिक्चर आले अरे हम थिएटर आडाय एव्हरी इयर थिएटर आडाय तू किती कामला पिक्चर गटा मध्ये आणू थिएटर पैसे दादा की जाणतो थिएटर आहे तू पैसे थिएटर 25,000 आणि यार मी सगळे काय 50,000 त्यात पडा होय 10,000 काय पिक्चराला फाईट चालला 10,000 ते ना फाईट जाते ना अरे थिएटर बोर्ड लाच्या मडाय 4 रस्त्याचे सगळे एक्टरांचे फोटो काढ बोर्ड लाच्या मडाय एकाची लोक मुद्दा पिक्चराला किती म्हणजे 4 रस्त्यावर आम थिएटर बोर्ड लायताय बोर्डाचे एक्टर असले फोटो असताय पण त्या सगळे बोर्डाचे आहे तिथले फोटो सगळे एक्टर राती थिएटर असताय असं नाही बोला माने सिंगर होतो नाही मी असताय सिंगर त्याच्या साइड सिंगर बी असताय ना सिंगर फोन माल झाल्या पुलार पावला कुठे त्या काबा झालो तेरे हुसकुल तो सांग नाही ते कुठे तुझ्या पिक्चर कॅन्सल करते की अरे पिक्चर आणला गॅरंटी सारखी कोण काय करतो नाही तुझ्या बाबा आमच्या पिक्चर आमच्या परंपरा अच्छा याला पण जवळांगा जवळ मध्ये अरे पिक्चर आणला गॅरंटी नो कोण काय करतो नाही कितको ते काय करू मेना सगळे रील आम तो रस्ता आहे तू तेंगे रील बी तुमच्या मुलं काळे होते गुरु राटीला बाप रट राहिल तू ना शिकतो सुगरण केलं दूध दी ओय रोस रे आम जैसी गाई ये बायले दिन सारे रुके शेपडी आहे ते बायले चल रोस आम्ही शेपी पण एक शेपुल्या तू सांगतो की आम घरामध्ये कसं म्हणा तू काम ड्युटी एक मत करना माझी दोन्ही फिल्टर ये बारके पीला बोले का ना को का माडे तर देता नाही का बीबीने चोय हम गोळ फिल्टर देता हां पैसा दे गाव नाही तर नाही का अगो बँक प्लेयर नाही का असले गवड मग तू किती बॉडी प्लेयर झाले की तू दिलू बाबा दूध दिले अरे दूध तुमगे फ्रीज आणलं होय, होय. फ्रीज दूध बाहेर काढू पडून बाबा को फ्रीजिंग आहे 2000 वर्ष आधी हांव संवसाराच्या पातखाचो कुडीस म्हज्या कानार घेवन कालवार दोंगर चडलो तेन्ना म्हाका 30 आनी 3 वर्सां आसलेली तेन्ना म्हाका 30 आनी 3 वर्सां आसलेली आनी आयज तुमच्या पुताक एकल्याक 12 आनी दुसऱ्याक 10 वर्सां आसात आयज तुमच्या पुताक एकल्याक 12 आनी दुसऱ्याक 10 वर्सां आसात इतल्याच भुरग्यापणार तुम्ही तुमच्या पातकांचो खुरीस तुमच्या भुरग्यांचेर दिलो इतल्याच भुरग्यापणार तुम्ही तुमच्या पातकांचो खुरीस तुमच्या भुरग्यांचेर दिलो तुम्हीच न्हय पूण आयज जायत्या आवय बापायनी आपल्या पातकांचे खुरीस आपल्या भुरग्यांचेर दिल्यात आपले जिद्देक लागोन आपल्या दादूसपणाक लागोन भुरग्यांक सोडून ती सेपरात जाल्यात म्हणटात भुरगे संवसाराक उजवाड दिवपाचे दिवे म्हणून ते दिव्याक तुम्ही पालवोंक दिव नाकात ते दिव्याक तुम्ही पालवोंक दिव नाकात बाबा म्हाका एक भिरांकूळ सपन पडलं आणि त्या स्वप्नात हांवें कॅनिक आनी किरमनाक पडलं बाबा भाई स्वप्न पडला जाल्यार म्हाका उठूंक जाय आसलो सकाळची 3 वाजता म्हजी न्हीद पिड्यार गेली चल पुरी राम बाबा राम त्या स्वप्नात हांवें किरमनाक आनी कॅनिक पडल्यात ते आपल्या खांदार कुरीस घेऊन वतात बाबा आणि वेता ते एका दोंगरार पावतात आणि तुळसर पावतो गोष्टी दोघो एकामेका लागीं झगडटात बाबा झगडटा जाल्यार कितें ते खुर्साचेर मोरो उपरांत केली ते खुर्साचेर न्हिदता आनी किरमताच्या हाताक आनी पांयांक किडे मारता बाबा आनी केली व्हडल्या बोब मारून रडटा बाबा बाबा म्हाका तांचे शिव वचोंक जाय
म्हणजे तुवें हा तुवें तुज्या पुताक स्वप्नान रडटा तो पळयता ताका लागून तुजे काळीत रडटा आनी तूं आशेता तुज्या पुताशी वचोंक म्हणजे तुवें जाल्यार ती जेन्ना जेजू क्रिस्त क्रुसार मेलोलो तेन्ना तुजी आवड कितली तूं भोगली ना जाय फाटले कितले दीस हांव तुका सांगतलो म्हणजे तुवें तुज्या भुरग्यांशी वच तुज्या भुरग्यांशी म्हणून पूण तुवें म्हजें सांगणें कानार घेवंक ना आनी आतां वचोंक सोदताय गरज ना वचपाची कित्याक बाबा कित्याक कित्याक म्हाका जाय तुका पडलां तें सोपन सारकें जालेलें म्हणजे तूं म्हज्या पुताक मरप मारता तूं ताका म्हणजे तुवें तें तूं कितें म्हणत हे बाय तुजो पूत तो म्हजो पूत तुजें रगत तें म्हजें रगत जितली दूख तुज्या काळजाक जातली तितली दूख म्हाका जातली म्हणजे तुवें म्हाका तुजें वचोंक जाय बाबा उगडास करचे फाटले दिसाचो जेन्ना तुमी सगळीं सांगात आसलेली तेन्ना तुमच्या घरान सुखाची झर व्हांवताली आनी हांव केन्ना तुमकां भेटोंक येत जाल्यार तुजो पूत फकत म्हज्या लागीं एडवान्स टॅक्नॉलॉजीवर उलयतालो म्हणजे तुवें पळय दुसरे खंय मोबायल आयपॉड लॅपटॉप इंटरनेट तो तसोच बाबा तसोच तो उपरांत इंटरनेटाचेर येतात त्यो नव्यो नव्यो गेम्यो मागीर सुपरमॅनाची बॅटमॅनाची ड्रेसां घालून एक्टिंग करप बाबा खेळ्ळी पूण बाय आतां ताणें तें सगळें सोडून दिलां ते आनी कितें नवें करपाचे विशीं उलयतात म्हणजे तुवें एडवान्स टॅक्नॉलॉजी उलयतात कितें नवें करूंक सोदतात ते चार दीस जाले हांव तुका भेटूंक गेलो ना तेन्ना दोगूय प्रेयर रुमान बसून प्रेयर करताले पवित्र पुस्तक घेवन देवाचें उतर वाचताले आनी एकामेकांक वासावास करताले की जेजू वर्षे कित्याक केलें तशें कित्याक करूंक ना वर्षे करूंक जाय आसचें म्हणून आनी ताणे बाय वखदला तांची नजर मदीर पडली आनी दोगा झाडांक म्हजेशी आयले आनी किरबन विचारूंक लागलो कितें विचारूंक लागलो तूं किरबन विचारूंक लागलो जी टेक्नॉलॉजी आता या संवसारान आसा ती जेजूच्या काळार नासली जाल्यार जेजू विकता मिलावट कसो वतालो ही जेजूची कसली टेक्नॉलॉजी घेतलो उपरांत केन्ना विचारूंक लागलो तो कितें विचारूंक लागलो जेजू क्रिस्त क्रुसार म्हणून 3 दिसांनी जिवंत जावन परत स्वर्गात चडलो जाल्यार ही जेजूची कसली टेक्नॉलॉजी घेतलो या त्याचे प्रश्न कसो जबाब दिवचो तेच म्हाका सदमान जालें तर बाय आता भुरगीं आपल्या आवय बापाय म्हणून चड हुशार आसतात चड हुशार जाल्यात ती आनी तसो तुजो पूत एकदम चड हुशार आसा म्हणजे तुवें पूण ताका चिडप मात्र उदीक येता ओय बाबा आकाश लागून म्हाका ताची भिरांत दिसता बाबा भिरांत दिसता म्हाका ताची म्हणजे तुवें ह्या वेळार ताका तुज्या मोगाची गरज आसा आनी हें आज ताका मेळना जाल्यार ताचेर वायट परिणाम जातलो तर हांव कितें करूं बाबा कितें करूं हांव म्हणजे तुवें आयदन तुका आनी तुजे भाशेची जायती जाण घोव बायलां एकामेकाक सोडून शेफाराक वचनात तांचे लागीं मागता परत एकट्यान जायात एकामेकाक दोगसात परत एक जायात कित्याक स्वर्गीचें राज लागीं पावलां बाबा किलबन हो जावन आसा आमचो प्रेयर रूम तुमचे मामीन तो म्हाका बांदूंक लायलोलो हे जावन आसा जेजूचे रोगतान भरलेलें चीत हे जावन आसा किडे जेन्ना आमची बोट इस्रायलाक पावलेली तेन्ना तुमचे मामीन ते किडे म्हाका हाडूंक लायलेले बाबा तुजी मामी सदांच दुसऱ्याक सांगताली आमच्या घरांत इस्रायलाचो जेजू आसा म्हणून इस्रायलाचो जेजू आसा म्हणून इस्रायलाचो जेजू आसा म्हणून हे किलवण कितें चिंता बेगीन कुसानी हांव तुका किडे मारता मोगालाचे जेन्ना जुदेवानी तुका कुसार किडयलो तेन्ना तुवें बापाक म्हणलें बापा तांकां मोगोस ते नको पूण कितें करतात तेच पळय आयचे आमी कितें करून आमी चुकतात जाल्यार तुवें आमकां मोगोस कित्याक आमी नोसेन भुरगे आमी नकोत आमी कितें करतात
असते. मम्मी बाबा बाबा म्हणजे कुठं तुम्ही किती बघताल बाबा हे तुम्ही किती बघता Kenny, हे सगळं किती बाबा? मजा करा उठ आता हे सगळे किती काय म्हणून तुझा अंधेरी चलपोट करून घ्या आम्ही करतात खुशीच करा. बाबा तशी कोरी नका जेसू तुमचा राग येतो ना बाबा आणि ज्या किती मामी करतात ते जेजू बरे दिसतेले. सांग डॉक्टर सांग ओके किती कसा मायरा नाही नास्या हे परस्परच्या काळात तुमचा परत एकवट करू घ्या तुमच्या पुतानी कशी कोणी जेसूला ती मागोप नसाय हांवें जायत्या देशांनी पळयला परस्परच्या काळात दर शुक्राराक जायते जण आपले खांदार तो बारादी कुरीस घेऊन धावन येतात निमाण्या ब्रेस्ताराक पाद्री 12 जाणां बिचून काढून तांच्या पांय आणि जायत्या देशांनी निमाण्या शुक्राराक जायत्या जणांक कुर्सार खेळायतात ते पासून हांवें पळयल्या एक लहान भुरगो आपल्या आवय बापायचो परत एकवट करून आपले खूप कुर्सार खेळायचे तेव्हा पळयलेच पावलो वय डॉक्टर आणि जोतर ती आयल्या का मेला बक्षिना झाल्या मम्मी मग दुसरा बिला तुम्हा गावात आणि तिसरा बिला डॅडी मारून अशें आमकां करूंक नाकात बाबा. जेजूच्या नांवान हांव तुज्या डॅडीक मोक्षीता बाबा. मोक्षीता ताका. नासिया म्हजे गोरकांनी हांव चुकलो जाल्यार म्हाका बोगोस म्हजे गोरकांनी. ना म्हज्या गोरकारा आतां तुजी कसली चूक ना. तूं जावन आसा इनोसेंस. ही सगळी चूक जावन आसा तुज्या इश्टा गिलबर्टाची. गिलबर्ट म्हजो इश्ट म्हजे सांगाताक बोटीर काम करतालो तो वय ताणें कितें केलें ताणेंच ते नकली फोटोज करून आयवरा लागीं दिलेले कित्याक ताका नवसाय जाता देखूय. मॅडम तुका बरी कोत्ता तुका प्रमोशन दिता आपल्याक दिना देखून ताणें आमच्या घराब्यान फूट घालून चिंतले. आयवराचो कसलोच गुन्यांव ना. तरूय आसतना तो म्हजे लागीं माफी मागत परत अमेरिकात गेलो. म्हज्या घरकारा म्हाका बोगोस हांव चुकली. तुवें म्हाका सांगली तुवें कांयच करूंक ना म्हणून. तरूय आसतना हांवें तुज्या सांगण्याक कान दिवंक ना पूण हांवें दुसऱ्याच्या सांगण्याक कान दिलो. बोगोस म्हाका हांव चुकली. तुका देव बोगसूं म्हजे गोरकांनी. म्हज्या पुतानो हे तुज्या मामीक लागून तुमी कितले कोश वडवडे सोंसले. कितें कितें तुमी भोगूंक ना जाय. हांव तुमचे लागीं माफी मागता बाबा. म्हाका बोगसात चुकली हांव बोगसात म्हाका. उठात मम्मी आणि डॅडी जेजून तुमका बक्षिली. तुका तुझी मामी मेवली पूण म्हजी मामी ती जेजूची आनी सायबीण माझ्या सांगाताक स्वर्गा राज्यात आसा. ती आज खूप खुशाल जाली असते. हांवें तुमचो एकवट केला म्हणून. बाबा गिलबर्ट आज म्हाका तुज्या जल्माच्या दिसाचो उगडास जालो. नातालाची रात ती तुझी मामी तुका जलम दिवन हो संसार सोडून गेलेली. तुझे मामीच्या काळजांत फकत एकूच इच्छा आसा आणि ती म्हटल्यार नातालाच्या दिसाक आपल्याक एक पूत जल्मलो जाल्यार ताका जिजस म्हणून नांव घालप. तुझी मामी तुका जलम दिवन हो संसार सोडून गेली म्हणून रागाच्या भारान बोलून हो तुजो डॅडी म्हणून लागलो. आपण तुका जिजस म्हणून न्हय पूण जुदास म्हणून नांव घालतलो. मायरन उगडास आसा न्हू तुका सगळो उगडास आसा डॉक्टर पूण ह्या वेळार तो परत म्हाका उगडास करूंक नाका. पूण आयज तुज्या पुतान आपल्या जिवितांत जुदासाची न्हय पूण जेजूची शिकवण पाडली आनी तुमचो दोगांचे परत एकवट करूं तो आपूण ह्या खुर्सा बाबा तुज्या बाबा मम्मी डॅडी हे म्हजे रगत म्हणून तुम्ही समजू नाकात पूण समजात हे म्हणून जेजूचे पवित्र रगत. हांवें तुमचो एकवट केला म्हणून तुम्ही समजू नाकात पूण जेजूच्या पवित्र रगतान तुमकां एकट्याय नासून समजा. Praise the Lord. Jesus bless this family with your precious blood. Myron आणि नास्या हे कोराजमाच्या काळार ह्या तुझ्या दोगूय पुतांनी आमकां सगळ्यांक जेजूच्या पवित्र रगताची बरी शिकवण दिली.
जेजू आमकां सगळ्यांक आपल्या सोशीन आपयता पूण सैतान आमकां जेजू सोशिलो पयस करूंक वावुरता कारण तो जेजूच्या पवित्र रक्ताक भियेता कित्याक जेजूचें पवित्र रगत हे संवसाराची पातकां धुवन काडटा हे जावन आसा जेजूचें मांस आनी जेजूचें पवित्र रगत हे जावन आसा जेजूचें मांस आनी जेजूचें पवित्र रगत संवसाराची पातकां धुवन काडटा तें शेळेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळी आमी सुबात हालेलुया